आम्ही 1% रिबेट चालू करता. ऑनलायन जे कोण पेमेंट करता डोमेस्टीक कस्टमराक तांकां फुडल्या बिलान 1% रिबेट मेळटलो ऑनलायन करता. आनी ऑल सर्विसीस आयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सर्विसीस चॅकलेस चॅक घेवचे ना, डीडी घेवचे ना. ते मशिनां हाडल्या, स्वायपिंग मशीन SBI कडल्यान, आनी थंय स्वायप करपाक जे पयलीं डीडी काडपाक लायताले आनी कितें करपाक सगळें बंद जातले. आनी सगळे जे ट्रान्जॅक्शनां विथ द हेल्प ऑफ आयदर कॅश और चॅक दिवपा सुवातेर आपणाचें कार्ड डेबिट कार्ड मारपाचें हो क्रेडिट कार्ड मारपाचें. तो सर्वीस आयच्यान चालू जाला. बँकेन बीन चालू आशिल्ली हाजी पयलीं कॉपरेटीव ना ती ते आशिल्ली ती बँकेनी जी आशिल्ली कॉपरेटीव बँकान आशिल्ली ती कॉपरेटीव बँकान ती फेसिलिटी ऑनलायन करपाक मेळना म्हणपाक लागले. आमी कांय फोर्स करूंक शकना. कित्याक पयलीं कितें जातालें कॉपरेटीव बँकान 1 ते 30% पयशे घेताले आनी 10 तारखेक आमकां धाडटाले. आनी लोकांची बिलां मदीं जनरेट जाली जाल्यार बिलान एरिया दिला म्हणटाले. सो हे सगळ्यो गोश्टी त्रास जाताले लोकांक, आमकां त्रास जाताले. सो सर्वीस ऑनलायन गेल्ली. इवन बँकीन ऑनलायन करपाक लायिल्लें, पूण बँक ऑनलायन करना म्हणपाक लागलो कित्याक तें कडेन कांय फायदो ना म्हणून. सो आतां आमी कितें केलां की आमची आतां पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन जे सर्वीस दिल्या ते आपण कॅश घेता. तशें इलेक्ट्रिसिटी घेवपाकूय हांवें ऑथरायज केल्लें आसा. सगळे पंचायतीन खुबशे पंचायतीन चालू केल्ले आसा. हांवें म्हज्या स्वताच्या ऑफिसान बिलां घेता. म्हणजे हे सगळी फेसिलिटी इतली जाल्या की कोण जर सोशल वर्कर सोदता तशें म्हाका खबर आहा एक BCA म्हूण हांगा चांदोर तोय घेवपाक चालू केला. खुबश्यांक आमी ऑथरायज केल्या. सो ह्यो सर्विसीस पेमेंट जालोच, पूण आयच्यान ऑनलायन पेमेंट जे करता तांकां आमी 1% रिबेट दितले. ऑनलायन करता ते तांकांच ऑनलायन डोमेस्टीक आनी एग्रीकल्चर